जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो आईचे पहिले मासप अपूर्बाईचे मासप आम्ही ऐकलंय आणि ते जो हांव अशें बरोवन सांगता आपल्या बाबाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता पण जो कोण आपण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता तो आनिकी काळोखांतच आसा. हे उतर जो हांव भावा विशयांत खंयच्या भावा विशयांत बरयता तो जल्मोन वाडोन ताणें आपणाची जिणी जियोवच्या परिसरांत आसच्या वा ताणें शुभ वार्ता प्रगट करच्या त्या समुदायापासून ताच्या समुदायापासून म्हणजे एकाच कुटुंबाची नाही जेजू क्रिस्ताक वळखली सगळीं आता आमी हांगासर इतलीं जाणां आसा हो एक समुदाय आमी सगळीं भाव भयणी एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगा आयल्या म्हणटस हांगा सगळे आमी भाव भयणी पण आज आमी हो नियाळ आनीकी लागशिल्ल्यान करचो जाल्यार जराल भाव भयणी आमी इल्लेशें मागीर चिंतया त्या विशयांत पयले आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या खास भाव भयणी विशयांत इल्लेशें नियाळ करया कित्याक म्हळ्यार आमकां जराल रितीन सकडा कडेन बऱ्यान आसूंक कळीत आसा सकडांक हाय बाय करना रावंक सुलभ सगळो समुदाय वाड्यांत आनी कितें फिरगजन म्हणटना सकडांक बऱ्या तरान चलोवंक आमकां कळीत आसा. म्हजो एक वळखीचो ताचो बाप्पू आसा बाप्पू दोग जाण आसात तांकां एक आड नांव आसा आड नांव कितें म्हळ्यार मा बा बाबाव म्हणून मा बा म्हळ्यार मानादीक बाप म्हणून न्ही मा बा म्हळ्यार दोगी जाण बरें उलयतात दुसऱ्या कडेन बरें उलयतात ताणें उलयतना एकलो आळे बा कसो बा कशें आसाय बा कितें करताय बा जेवलय गे बा अशें हर एकान बा बा घालता देखून ताका बा भाव आनी एक मा भाव ताच्या उतरांनी आनी चड मा येता कसो आसाय मा कितें करताय मा भलायकी बरी आसाय गे मा अशें एकलो बा यूज करता एक मा यूज करता म्हळ्यार तितले मोवाळ उतरां तांची भारी मोवाळ उतरां सगळ्या कडेन बऱ्यान उलयतात पण तांच्या मदें दोगां मदें समाना ती एकामेका ती दोनूय कुटुंबां एकामेका समानांत खंय म्हणसर म्हळ्यार न्हय फकत ते दोग बाबाव न्हय फकत तांचे कुटुंब तांच्या पुतां की आतां एकामेका तोंड पळोवन उलोवचें तसली सकत ना म्हळ्यार तो द्वेश बापाय तें आसलो तो आतां पुतांक येयला आनी पोती तशेंच एकामेका बऱ्यान सांगाता वचोवंक साध्य ना तसले एक परिस्थिती आसा तशें म्हणटना भायल्यान आमकां भोव सोबीत बरें करून हाय बाय म्हणून रावंक सुलभ आसा पण आमच्या कुटुंबांत म्हजोच भाव म्हजीच भयण हांच्या मदें कशें रावचें म्हणून आज हांव आमकां भोवशा हो संदेश दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो बाबावा मदें द्वेश सिबलींग रायवलरी म्हणटा आमी ही केदळ सुरू जाता हे ल्हान आसतनाच भाव वा भयण सांगाता वाडतना ल्हान आसतनाच ही सुरू जाता वस्तू बसोत ल्हान वस्तू बसोत सांग पुरो ताका इल्लें चड दिलां म्हाका इल्लें उणें दिलां ताका कित्याक तें दिवचें म्हाका कित्याक दिवना ताका कित्याक पयलें दिवचें म्हाका कित्याक मागीर अशें ल्हान संगतींनी सुरू जातात. भोवशा कुटुंबांत आवय बापाय इल्लेशे पक्षपात जाता चेड्याक आवय इल्ली वयर दवरता जाल्यार चेडवाक बापाय इल्लो वयर दवरता अशें इल्लेशें तफावत करचें जाता सहज जावन पूण हेंच स्लोली वाडता आनी केदळा आवय बापाय संपतात संसार सांडून वेतात ती नातल्या वेळार हो ल्हान मट्टार आसलो द्वेश वाट्या खातीर जाग्या खातीर तो विस्तारता आनी थंयसर आनीकी सडीत मापान द्वेश एकामेका सुरू जाता कित्याक म्हळ्यार एकलो चिंता आय डिजर्व मोर म्हाका इल्लें चडीत जाय म्हाका तो जागो जाय हांगासो जागो जाय ताचे वरणी हांवें चडीत म्हज्या आवय बापायची सक्री केल्या देखून म्हाका इल्लें चडीत मेळाचें बऱ्यांतलें बरें मेळाचें आय डिजर्व मोर आनी असली दृश्टांतां आमच्या मदें मात्र जातात म्हणून न्ही सगळ्यांनी जातात जेजूच्या वेळारी ताच्या पयलीं जाल्लीं आसात परमेश्वरांत आमकां जायते दाखले आसात बाबा मदें झगडीं जावची बाबा मदें द्वेश आसचो आमी पळयता आबेल आनी कायन दोगी जाण देवाक बलिदान भेटोवंक गेल्ले आनी कायन आबेलाची बली देवान मानून घेतली पळोवन ताचेर मोसरान जळटा तो चिंता हांव म्हटलो भाव म्हाका कित्याक स्विकार करूं ना ताका कित्याक आनी अशें आमी समजत हांव कायन आबेलाक जिवेशी मारता
तशेंच आनी एक दोग जण भाव आसात, एसाव आनी जाकोब. एसाव व्हडलो, जाकोब धाकटो. बापायचे आशिर्वाद धाकट्याक मेळ्ळें, तें आवयन मोस करन बापाय तावन जोडून घेतलें. आतां एसाव हें कळोवन जाकोबाक जिवेश मारूंक सोदता आनी जाकोब धांवता थंय धांवन. ताचे उपरांत आनी एक आसा मोइजे आनी मिरियाम मोइजेची भयण. ती एक फावटी चिंता, मोइजे कित्याक देवान सक्कड करूंक आपयला, ताका मात्र पवित्र आत्मा दिल्लो गे, म्हाका ना गे, हांवें करूंक जाता ताचे बरें म्हणून तिणें चिंतलें आमी वाचता. ताचे उपरांत जुजे आनी बाबाव आसात, ताचे भाव चिंतात, कित्याक म्हजो बापाय जुजेचो मात्र चड मोग करता, आमचो कित्याक ना. आमी ताची कामां करना गे, शेळयांक आमी सरयना गे, ताचें काम आमी करना गे, कित्याक ताका मात्र पयलो, आमकां कित्याक मागीर, आमकां कित्याक तो तितलो मोग करिना. अशें तांचे मदें एक द्वेश वाडोवन जुजेक ताणी पट्टू बांयत गेल्लो आनी विकल्लो हें आमी जाण जाता. म्हज्या भावा आनी भयणी, हांगासर फाटलें एकच कारण द्वेशाक, आय डिजर्व मोर, म्हाका चडीत जाय, म्हाका बऱ्यांतलें बरें म्हाका जाय. पण देवाचें उतर सांगता, हू डिजर्व्स मोर. निर्गमन पुस्तकान आमी वाचता 20व्या अध्यायात, देव म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुमकां इजिप्तांतलो गुलामपणांतलो भायर हाडलो तो, देखून म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्हय. म्हळ्यार हांगा देवच एक आपणाचो मोसोर दाखयता, हांवें तुमकां भायर हाडल्यांत, देखून तुमी म्हजो मोग करूंक जाय, दुसऱ्या खंयच्याय देवाचो न्हय. देखून तुमकां आसा एकच देव आनी सर्व तुमचे काळीज मोर आनी सर्व गौरव आनी होगळाप तो म्हाका, म्हजो. आय डिजर्व, यू डिजर्व. देखून देवान जायतीं आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भाव भयणी मदें, आमच्या थंय जायतीं आमकां मेळ्ळ्यांत. तशें आसतना पयलें उडास करूंक जाय, देवाक पयलो मान. जर देवाक वळखताय तर तूं तुज्या भावाक वळखताय म्हणटा जुवांव. देखून आयच्या वाचपांत आमी समजोवचे प्रमाणे देवाक वळखनातलो मनीस आपल्या भावाक वळखना. आमी आयकता दिसान दीस खुनी जावच्यो, कितलेश्यो खुरयो जाल्यात आनी ती चड करून एकाच कुटुंबांत भावा मदें, भयणी आनी भावा मदें जावची खुन्यो आमी पळयलो. 4 कारणां आसता ताका, 4 कारणां. पयलें फायदो. आपणाक फायदो आसा जाल्यार म्हज्या भावाक सयत हांव नाश करूंक हांव फाटीं सरना. जर म्हाका म्हजो फायदो जाता जाल्यार हांव म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक ताका आड रावंक हांव केदींच फाटीं सरना. असल्या चिंतपाचे मनीस आसात. वा दुसरें आनी एक चिंतपाचें मनीस फारीकपण घेवचें. म्हाका म्हज्या भावान वा म्हज्या भयणीन म्हाका दुखयला, म्हाका कितेंय मोस केला, म्हाका कितेंय घात केला, देखून हांव ताका सोडिना. आनी जायते खुनी फारीकपणा पासून जाल्ले आसात. तशेंच आनी एक कारण द्वेश. म्हजो भाव आसल्यार न्ही ताणें वांटो विचारचो म्हणलें एक चिंतप, हे मस्त एक्स्ट्रीम जाता. म्हजो भाव भयण आसल्यार न्ही, देखून तांकां कितेंय म्हणी करना, तुमच्या वाटे मदलो काडचो. ताचे उपरांत सगळें मजेंच म्हणलें एक चिंतप, असलें बारीस आपायाचें चिंतप. ताचे उपरांत मोसोर. म्हजो भाव म्हजी भयण कितेंय तांच्या परिश्रमान ती वयर येते आसा, तांचे भुरगीं कितेंय बरें तांचें बरेंपण जातें आसा, ती भायर परगांव गेल्यात, तें ताणें घर बांदलां आनी कितें गेलां, ती मात्र वयर येते आसात. म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हणल्यार त्या मोसरान कितेंय पण करना. तांकां ताचें नांव पाड करून सुरू करचें, वा तांच्या विशयान नाका जाल्लें उलोवचें, वा आनी कितें करचें, अशें नाना रितीन मोसरान आनी एकल्याक, म्हज्याच भावाक, म्हज्याच भयणीक हांवें सकयल घालचें, हें घडोवन आसा. म्हज्या भावा आनी भयणी, असल्या चिंतपाचें मनीस भायर कशें जियेतात, असलें चिंतपा आसचें मनीस तांचें पब्लीक लायफ कशें आसता, भायर कशें आसता, आमी पळयलां. थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दिता. तुमकां एक विशय सांगता. तुमच्या मतींत हजार असलें घडटा यंग पुरो. हांवें पळयल्ले प्रमाणे एकलो रेतीर दिता ब्रदर. ताची आवय ताणें ताच्या भावाच्या घरा सोडल्या, तो बिलकूल विजीट करूंक वचना, ताका पळोवंक वचना, पूण हो सकाळांक देवाचें उतर परगट करता. पळय, असले मनीस आसात संवसारांत. तशेंच तुमी पळोवन वचोंक पुरो, बाबा कडेन उलयनासतना कितलो तेंप जालो, पूण सक्कड संघ संस्थांनी काम करना, सेवा करना आसा. म्हळ्यार पब्लिकली सक्कड बरे मनीस, पूण तांच्या कुटुंबाच्या गरजांक येताना, तांच्या कुटुंबाच्या भाव भयणी ते येताना जिवीत झिरो. भायर पुरो बरें आसा. तशेंच आमी पळयलां, बापायक निमाणो भाव पळोवन दी म्हणून आतां सोडलें.
आणि तो सिक्का सजल्या रे तो आता बोंडाच्या थंडीर आसा म्हळ्यार येवंक जायना तसली परिस्थिती आसून परगांव तसोर मागीर मरणा मात्र येवन फाटीवेची असली जायती गणितां आसात. आनी एक गणीत आसा अंकवार भयण आसली तिका मलगाडी सरल्या उपरांत ते मलगाडी घर उरलें आनी भाव एकलो तें घर मलगाडी घर बरें रेनोवेशन करना ताका माळयेर पुरो भाड्याक दिवन तिका पयलें गोठा आसलो त्या गोठ्यांत रावयलें तसले संदर्भ आसात. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी हें सगळें घडटना आमच्या दोळ्या मुखार एक पेंतूर सारकें येवंक जाय. अब्राहमाच्या बगलेन बसलो लाजार सरकार ही कांय पोट्टू काणी न्हय बायबलांत बरयल्या. असलें गणीत आमच्या दोळ्या मुखार जाताना वा आमच्याच कुटुंबां जावंक सुरू जाता उडा जोरूंक जाय. कितें जालें त्या लाजाराक आनी ग्रेस्त मनशाक थंयसर सर्गींच्या राजांत जें कितें हांगा हाणें केलां तेंच थंय दिसलें ताका. जें कितें लेख हांगा ताणें दवरलें तें लेख थंय दाखयता. जें कितें हांगा कशें तूं तुज्या भावा थंय चल्लाय तेंच थंय सरी दाखयता. आनी अब्राहम म्हणटा तुजे मदें आनी लाजारा मदें व्हडलो कंदक आसा ताणें थंय येवंक जायना तुज्या तोंडाक एक आपल्या तेमेट्यांनी इल्लेशें एक तें उदास सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुवें हो कंदक तूं जियोवन आसतना रचलाय आनी आतां तूं ताणें वा तुवें वा हांवें कोणेय कितेंय करूंक जायना कित्याक तुवें रचलाय. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी चिंतून पळोवंक जाय. असल्या संगतींनी आमी मेतेर जाल्या जाल्यार निमाणें आमी खंयसर वेता. जो हाचे वचपांत आमी आयकता तो म्हणटा निमाणें जो कोण देवाचो मोग करता म्हणून भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा काळोखांत चलता ताचे दोळे कुर्डे जाल्यात आनी खंयसर तो वेता म्हण तो नेणा. पण आमकां कळीत आसा खंयसर वेता गे म्हणून तो येता वेमकोडा. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ताका खंयचेय शेवट ना. तो काळोखांत ससपाता आनी निमाणें तो नाश जाता. आनी आयचे दिसा मोगाच्या भावांनी भयणी जर आमच्या भावा थंय भयणी थंय आमी बऱ्यान चलोवंक मनान लेखोवंक तांचें कितें फावो तें दिनासतना जर आमी चलता जाल्यार हें उडासून दवरचें. जो हांव सांगता देवाचो मोग तो करूंक सखानाय कित्याक ताका तो वळखनाय. जर देवाक तो वळखलोय तुज्या भावाक तुज्या भयणीक सारके रितीन वळखत आसलोय. जर देवाक तूं वळखलोय भावाकय वळखत आसलोय. पूण जर अशें घडना देवाक वळखता म्हणून भावाक वळखनासतना तांच्या गरजांक पावनासतना वा एकामेक आदार दिवन सांगात आसल नासतना देवाक मात्र देवा सांगात चलता म्हळ्यार हें एक तो मनीस फटकिरो म्हणटा जो हांव तो फटी मारते आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी उडास चोरया जावं पुरो आमचें तें अशें घडोवंक ना येदोळ पर्यंत देवाचे दयेन सकट आमी बरी आसां एकामेका उलोवन करनासां फेस्तांक सांगाता मेळटा वा बर्थडेज सांगाता मेळटा भोव बरें. पूण उडास चोरया आमी केदळां मेळ चुकता हांव सांगूंक जायना. एकल्यान एक मेळ चुकल्यार पुरो सगळें नास जाता. देखून सदांच सोब्या लागीं मागया. जर आमच्या कुटुंबांत एकवट आसा देवा करगां दिवी आनी हो एकवट सदांच उरचे खातीर मागया. कित्याक खंयसर एकवट ना थंयसर देवसर आसा. खंयसर एकवट आसा थंयसर देवाचें हाजीरपण बळादीकपण आमकां दिसता. देखून जर तुमचें कुटुंब सांगात आसा भाव भयणी सांगात आसात देवाचें हाजीरपण थंय आसा. जर ना मागोवंक जाय. कित्याक आमच्या मेटांचेर आमकां भरवोसो चड आसचो न्हय सोम्याचेर आसचो. कित्याक आमी केदळां चुकता म्हणलें तें आमकांच गोत्त आसना. देखून सोम्याचेर भरोसो दवरया. सोम्या लागीं सदांच मागया म्हजें कुटुंब सांगाता आसूं म्हजो भाव म्हजी भयण आमी सांगाता आसूं सदांच सांगाता रावोंक एकवटान जियोंक तोचो सोमी आदार दिवं दी म्हणून मागया. जर चुकल्या सोम्या थंय पाटी येवंक सदां न्हीत ताचे लागीं आदार मागया.